नमस्कार आणि योकार. स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत आणि हो प्रोफेसर मनोज कामत तुमच्या फुड्यान घेऊन येता असोच एक स्वयंपूर्ण युवा जाणे कोयरांतल्यान कचऱ्यांतल्यान आपले विश्व फुलयले, कचऱ्यांतल्यान उद्योगाची निर्मिती केली. गौरव बाब पोकळे आमच्या बरोबर आसात. गौरव बाब येतात म्हापशेच्यान. गौरव बाब आसात इंजिनियर आणि पुण्या इंजिनियरिंग शिकल्या नंतर थोडे वर्सां नोकरी करून वेगवेगळ्या धंद्यांनी नशीब आजमावन म्हापशाचो हो तरणाटो आज गोंयचो एक लिडिंग बिझनेसमॅन जावपाच्या मार्गार आसा. लिडिंग बिझनेसमॅन म्हणटा कारण एक प्रायवेट एंटरप्रायज तो उबें करता. आज गोंया बरोबरच गोंयांतलो नंबर 1 वेस्ट मॅनेजमेंट प्लेयर ते आसात आणि गोंया बरोबरच हेर ठिकाणी म्हणजे गोंया भायर राज्यांनी आपली ऑफिस निर्मिती करून प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट एक्सटर्नल इन्व्हेस्टमेंट आपल्या धंद्या भितर हाडून धंदो आनीकूय फुलोवपाची आनीकूय वाडोवपाची गजाल्यो ते करतात. गौरव बाब, तुजो अभिमान आमकां सगळ्यांक तुझं अभिनंदन करता. सगळ्यात पयलीं गोमंतक टीव्हीचेर स्वागतूय बी करता आणि तुझ्या यशाची काणी म्हणजे प्रत्येक वेळा यश आसता अशें न्ही गौरव बाब. वयर आनी सकयल हे जग चलत आसता पण तातूंतल्यान आमच्या युवकांनी उर्बा जर घेतली आणि नवी भरारी जर मारली जाल्यार कोयरांतल्यानूय आमकां भांगर आमी पिकोवपाक शकता. कितें म्हणटात तूं? शक्य आसा. हय, खुबशे फावटी तरी जाता न्हू की आमचो लक्ष जो आसता तो फक्त एर गैर म्हणजे आजूबाजून तरी आसता पळय तेचेरूच आसता. हय, बट द फॅक्ट इज खरो बिझनस थंय आसता जेचेर कोणाचीच नजर नासता. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की तुझे भांगर तुका सोदचें पडटा. मागीर ते तुका आपशी अशें मेळना, लखलख ना आणि तुका ते कोयरांतशें सापडलें. एक स्टोरी आसा ताका. हय, पयलीं म्हणजे इंजिनियरींग केल्लें बिझनसान आसलो बट म्हाका बिझनस म्हणजे फक्त एक ट्रेडींग अशें दिसतालें. बट सॅटिस्फॅक्शन ते केन्ना नासलें की म्हाका अशें दिसलें की जे तरी हांव करता. आय वॉज इन टू मॉड्युलर किचन्स. म्हाका दिसलें की फाल्यां तो कार्पेंटरूय धंदो सुरू करूं शकता. सो इट इज नथींग न्यू, म्हणजे युनीक ना भितर. आनी सहज विथ माय बॉयज हांव एकदां युरोप ट्रिपार म्हणून गेल्लो आनी भोंवपाक म्हणून आनी इंटेन्शनली असो बिझनस सोदपाक अशें कांय ना. आनी देर आय केम अक्रॉस अ प्रॅक्टीस ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे पयल्या फावट आमी जे सफाई कर्मचारी म्हणटात न्हू तांकां वेल विथ डिग्निटी पयलो. वेल ड्रेस्ड, ग्लव्स, मास्क, ट्रक्स म्हणजे आमचे हांगासर पत्रे फुटलेले त्या टायमार बीन. आतां तरी मातशें इम्प्रुवमेंट जाता आफ्टर स्वच्छ भारत मिशन. बट तेन्ना तर सामकी म्हणजे कचऱ्याची पेटी आनी कचऱ्याची गाडी एकूच दिसताली. सो वाय दीस डिफरन्स? दॅट वॉज द क्वेश्चन दॅट केम. अँड एक सदांच टॉपीक आसा न्हू, इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पॉवर. म्हटलें की सुपर पॉवर जावपाक दीस इज ऑल्सो एसेन्शियल. स्वच्छता, परिसरांत स्वच्छता आसूंक जाय. आनी म्हटलें लेट्स ट्राय वॉट हॅपन्स इन इंडिया, वाय दीस कांट बी रेप्लिकेटेड इन इंडिया. आनी थंयसून तो क्वेश्चन मार्क घेवन हांव जेन्ना रिटर्न येयलो, I think within a span of 6 months I must have taken a decision that I'm shutting down my existing business. मॉड्युलर किचन बंद करता आणि कोयराच्या धंद्यान येता. पळयात एक नवी काणी. आज गौरव बाबाची स्टोरी सामकी इंटरेस्टिंग आसा. म्हणजे गौरव बाब इंजिनियर आणि गौरव बाब आज जो धंदो चलयतात ताचें नांव इनोविटा वेस्ट एड अँड मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड. आता इनोवेटा वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे कितें जाल्यार कचरा व्यवस्थापन ताका आमी म्हणया आणि किंवा जो आमी शाश्वत विकास किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा, विकास ज्या घडयेन जाता, आमी कोयर किंवा कचरो जो म्युनिसिपल वेस्ट म्हणटा तो जावं सॉलिड वेस्ट जावं तो लिक्वीड वेस्ट आणि तो जनरेट जायत आसता. घराघरांनी जाता, धंद्यान जाता, शारान जाता, समाजान जाता. तो वेस्ट जर आमकां सायंटिफिकली जर तो डिस्पोज करूंक जाय किंवा ट्रीट करूंक जाय अशें म्हणया, डिस्पोज हो योग्य शब्दूय न्हय, ताका आमी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा. आणि ते म्हणटात की जेन्ना आपूण फॉरेनाक गेलो, फिरूंक म्हणून गेलो, थंय सफाई कामगार तांची एक लेवल ऑफ लिव्हिंग पळयली, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पळयली, थंय स्वच्छता पळयली, टापटीपपणां पळयलें आणि त्या टापटीपपणाचेर आपणाक दिसलें की ह्या धंद्यान आपणाक शिरू जाता आणि हो धंदो ताणें सुरू केलो. वा, सुंदरच. म्हणजे एक सामकी मोटिवेटिंग स्टोरी. म्हणजे धंदो कित्यान करचो जाल्यार तुजें उत्तर धंदो कित्यानूय करूं जाता. कित्यानूय करूंक जाता. opportunities lie where no one actually has their
आयसायट. हय, म्हणजे तुका जर मोनोपॉली जर तुजी जाय आणि आज यू आर अ व्हेरी नंबर 1 ऑर अ लीडर इन दिस बिझनेस इन गोवा. येस. नाही त्याबद्दल सांगा. ॲक्च्युअल सुरवात जशी हांव म्हणटा पळय येवन केली हांवें, हय बट सक्सेस थंय मेळोंक ना. हय सक्सेस खंय म्हाका एक्चुअली मेळ्ळो म्हणजे बिझनस सुरू करूंक जाय म्हणून केलो सुरू, पण मागीर म्हाका कळ्ळें की तिऱ्याक वेस्ट मॅनेजमेंट केन्नाच सक्सेसफूल जावंक पावूंक ना. नॉट ओन्ली इन गोवा बट ऑल्सो थ्रू आउट द कंट्री. ताका मेन एक रिजन आसा की आमी वेस्ट आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कळ्ळें न्हू, तो मॅनेजमेंट वर्ड विसरला. हय आमी फक्त वेस्ट कन्वर्ट डायरेक्टली इंटू गार्बेज, म्हणजे ताका थंयच कुसोवपाचो, बरोबर. तेचेर मागीर दुर्लक्ष करपाचो, आनी तो खंय तरी सांडपाचो रस्त्यार. सांडपाचो. सो आमची सदांच मायंडसेट हॅज बीन दॅट. आनी जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना हांवें म्हटलें की नाव वेस्ट निड्स टू बी मॅनेज्ड. सो फर्स्ट थिंग हांवें केलें की वॉट आर द वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स. आनी म्हाका अशें कळून येलें की 2000 सालान जेन्ना वेस्ट रुल्स फॉर्म जाल्ले ते टील 2013 पर्यंत केन्ना इम्प्लिमेंटूच जावंक ना. इवन इन एन एज्युकेटेड स्टेट लायक गोवा ऑल्सो इट वॉज नेवर प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेड. कायदो आशिल्लो, कायदो आसलो पण इम्प्लिमेंट नासलो. सो त्या टायमार म्हाका कळ्ळें की फर्स्ट प्रायोरिटी हॅज टू बी गिवन की कॉन्शियसनेस. सो तेन्ना हांवें कांयच प्रॉडक्ट बिल्ड करूंक ना. तेन्ना फक्त हांवें म्हटलें चलो लेट्स स्टार्ट विथ बेसीक, बिकॉज यू हॅव टू स्टार्ट विथ वेर आय कॅनॉट ब्रिंग अ टेक्नॉलॉजी डे 1 जेन्ना कलेक्शनूच सेग्रिगेटेड ना. सो आमी थोडे इक्विपमेंट्स, थोडे कंपोस्टिंग जे आमी म्हणटात नॅचरल पद्दतीन तेचेर काम सुरू केलें. बट एक रियलायज जालें की जशें कंपोस्टिंग म्हणटा येतालें प्लास्टीक कॅनॉट बी कंपोस्टेड. सो आय स्टार्टेड अ लॉट ऑफ अवेरनस प्रोग्राम्स. हांव वचोन उलयतालो म्युन्सिपालिटीन वचोन कायदो तरी म्हणटात, वॉट इज युअर रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट इज सिटीजन रोल. आय यूज टू गो अँड मोटिवेट अँड टॉक टू पीपल. एक असोच 2013 सालान वेन ऑनरेबल तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर असले आनी दे इंडक्टेड फ्रांसीस डिसोजा एज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. आनी एक प्रोग्राम आयोजीत केल्लो म्हापसा म्युन्सिपालिटीन आनी तेंच्यांनी सब्जेक्ट धरलो की ओके लेट्स स्पीक ऑन लेट्स डिस्कस ऑन वेस्ट मॅनेजमेंट. आनी तेन्ना म्हाजें नांव मातशें बिकॉज आय वॉज प्रत्येक म्युन्सिपालिटीनी म्हणून सो नांव आसलें. म्हणलें की ते दिसा CM येता, डेप्युटी CMूय आतां इंडक्ट जाला म्हापशेकार, सो तूं आसूंक जाय थंय. आनी चीफ सेक्रेटरी तेन्ना परिमल राय ते आसताले म्हणून. सो आय वॉज बीन कॉल्ड ओवर देर. हांवें एक सेशन केलो. जस्ट आफ्टर दॅट सेशन म्हाका एक कॉल कसो येयलो की लायक फ्रॉम द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, आनी एक इंजिनियर आसले हुसेन शाह मुजावर म्हणून, तेंच्यांनी रेकमेंड केलें की हो भुरगो काम करता म्हणून. आनी आय गॉट अ कॉल की वाय डोंट यू जॉयन अस एज अ कन्सल्टंट. वा. आनी तिऱ्याक 100% खबर आसा की तुका 100% खबर ना, पण पॅशन आसा हें दिसता. आनी वी वूड लायक टू बॅट ऑन दॅट. वा वा. ओके, बिकॉज तूं येवन आमकां शिकोवन वयता, सगळें करता, तुजें सांगलां तितून खूब तथ्य दिसता आमकां. आनी तेन्ना डोर टू डोर कलेक्शन फक्त पणजे नगरपालिका आनी बिचोले 2 कडेन मातशें अशें चलतालें. सो म्हणलें की लेट्स डू इट इन ऑल 14 ULBs. अच्छा, स्टोरी सामकी इंटरेस्टिंग तुजी. म्हणजे पळयात, एक फक्त तूं एज्युकेट करपाक भोंवतालो कारण तुजे कडेन वेळूय आशिल्लो आनी तितलो धंद्याची खबरूय ना. तातूंतल्यान तुका एक संदी मेळ्ळी, मुख्यमंत्र्यान पळयलें, उपमुख्यमंत्र्यान पळयलें, तुका पिकअप केलो आनी तुका कन्सल्टंट म्हणूनय जबाबदारी दिली. एक कंडिशन घातली. हय. जरी तो धंदो ल्हान आसलो तरी म्हजो फर्स्ट इयराचो तेन्ना टर्नओवर मोर दॅन 2 crores आसलो. अरे वा. नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट, प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो. देर आर खुबशे अशे प्रायवेट सेक्टर्स तांकां आपल्या वेस्टाची खरीच काळजी आसा आनी तेंच्यांनी पयशे पळोवंक ना. थंय बिझनस दिलो आमकां मागीर फर्स्ट इयर. पण म्हाका कंडिशन घातली की यू वील हॅव टू डिसकंटिन्यू. हय, धंदो बंद कर, सरकाराक मदत कर. सरकारा बरोबर येता जाल्यार. आनी सरकार तुका पेमेंट सारकी दिवं शकना, तुका 10,000 सुरवात करूंक पडटली. बिकॉज नाल्यार टेंडर काडूंक पडटा, अपॉयंटमेंट. सो दिस इज लायक ऑनररी. तुका 10,000 रुपया ऑनररी जी सुद्दां दितली काडून, ते तूं घेवपाचें. मागीर हळू हळू ते मागीर पळोवया म्हणून कशें. बट एक 2 वर्सां कर, मागीर तुजो धंदो सुरू कर. तुकाय कळटलें की कसो धंदो करपाचो आनी एवरीथींग. आय टूक दॅट चॅलेंज. अरे, बिझनस बंद करपाचो चॅलेंज. बिकॉज आय रियलायज्ड वन थिंग. त्या 1 वर्सांचो म्हाका इतलें कळ्ळें की वेस्ट इज ऑलवेज ओन्ड बाय सिस्टम एंड गव्हर्मेंट.
एकदा तुम्ही घरांसून कचरो बाहेर सोडलो, मारलो की दुसऱ्याचो हेडेक. दुसऱ्याचो म्हणजे तो गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी झाली ती. सरकार ऍक्च्युली करता कशें, व्हॉट इज द ब्ल्यू प्रिंट ऑफ इट, म्हणजे तेंच्याकडे फंड कसो आसता, खंय खंय कशें युटिलायज जाता, हे म्हाका एज अ प्रायव्हेट सेक्टर एंड अ यंग एंटरप्रिनर म्हाका खबर कांयच नाशिल्लें. खबर ना की हांव जरी एक फायल घेवन प्रपोजल घेवन गेलो म्हाका तें काम मेळोंक शकना. ते खूब फॉर्मेलिटी आसा, टेंडरींग आसा, तेका बजेट आसता, आयज ह्यो गजाली म्हाका कळपाक कळटा. लागले. पण हांवें म्हटलें हांव घुसता थंय, कित्याक म्हाका खूब शिकोवंक मेळटलो की धंदो कसो करपाचो मागीर. वा 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 वा. सो आय वेंट देर एज एज्युकेटिंग माय सेल्फ ऑल्सो. पळया मजा पळया ह्या भुरग्याची, ह्या तरणाट्याची म्हाका सामकें अप्रूप दिसलें. कारण 2 कोटीचो म्हणटा तो धंदो आपण केल्लो तेन्ना ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी 10,000ची नोकरी सरकारा बरोबर करपाची. पण ते म्हणटात की आपण ते संदी घेतली कारण आपणाक शिकपाक मेळटलें. आमच्या गोंयान असे कितले तरणाटे आसा अशी रिस्क घेवपाक तयार आहा. आमी काम करता किंवा आमी आतां संबंदीत शिकता, सांजचो म्हाका वेळ आसा, आपूण गांवार वचून खंय खंय ज्या ज्या ऑफिसांनी वचून बाबा म्हाका कितें करपाचें आसा किंवा तुमी हातून कितें बरें करूंक शकता हाचेर डिस्कशन कर. तातूंतल्यान तुका ती पयली संदी मेळ्ळी. संदी न्ही, संदी काय उपसंदी ती कळना, कारण ते म्हणटा धंदो बंद कर आनी हातून यो. आणि मागीर गौरव बाब गोंयच्या कचरा वेवस्थापन आणि मागीर ते चकाचक इंडिया कितें म्हणटा ते क्लीन इंडिया मिशन आयलो, क्लीन गोवा मिशन जालें, ताचे तुमी कोऑर्डिनेटरूय जाले. हय, स्वच्छ भारत मिशन आय वॉज अ कोऑर्डिनेटर. वा. सो लिटरली इवन मिनिस्ट्री बरोबर डिस्कशन्स, NGT बरोबर तरी आसा जाल्यार ऑल दॅट जी सुडान यूज टू कम. सगळे कामां तुजेर सोडटाले आनी तेन्ना तुका 10,000 रुपया पगारूय मेळटालो. हय, 10चो आय टेल यू, जो पर्यंत हांव आसलो तो पर्यंत इट वेंट अप टू 45,000 रुपीज. अच्छा. कित्याक मागीर तांकां कळ्ळें की एका भोवंक पडटा, सो पेट्रोल अलावन्स एवरीथींग करून करून इट वेंट टू 45. बट माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर वॉज ऑब्वियसली मोर. अरे अरे जायत कशें जावं शकता, इट इज नॉट पॉसिबल. बरोबर. सो बिकॉज हांव सदांच बिझनस बॅकग्रावंडांतसून पयशे पळयला हांवें, हय, बट तेन्ना ती म्हाका पॅशन आसली फॉर वेट्स. कितें तरी करतलो. आणि इन दॅट ड्युरेशन मोर दॅन 100+ इवन क्लिनअप ड्रायव्स केला आमी स्वताच्या हेचेर. सो जेन्नाय केन्ना उलो मारल्यार, आयज सुद्दां केन्नाय उलो मारलेले 30 ते 40 लोक अशेच सहज येतात शाबास. क्लिनअप ड्रायव्हर. ह्या सगळ्या कामाचो तुका अनुभव कसो मेळ्ळो आणि तुका फुडें परतो जेन्ना तूं धंद्यान आयलो त्या बद्दल आमी उलोवया. म्हणजे ताचो तुका बाय द टायम तुजे सबंद कॉन्टॅक्ट एस्टाब्लिश जाले, ऑफिसीस एस्टाब्लिश जाले. ॲक्च्युली आय वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दीस क्वेश्चन बिकॉज दीस इज माय टर्निंग पॉयंट. हय. माझ्या करियराचो टर्निंग पॉयंट हांगा. जेन्ना गव्हर्मेंटा बरोबर काम केलें, सरकार बरोबर काम केलें, एक गजाल कळून येयलें की कोणाकूच कांयच खबर ना कितें करपाक जाय. शाबास. म्हणजे आनीकूय स्कोप आसा. हय. मागीर एक कळ्ळें की खंयची एक कंपनी येता म्हणटा की म्हाज्या कडेन एक असो प्रोडक्ट आसा, हांगासून कचरो घाल, थंयसून भांगर भायर सरता, सगळेच सांगतात सगळ्यात. आनी मागीर ते म्हणटा चलो चलो पायलट. हांवें म्हटलें कितलें म्हणून पायलट करपाचें. देर हॅज टू बी वन बेंचमार्क, सक्सेस स्टोरी. फॉलो सक्सेस स्टोरी, डोंट फॉलो गिमिक्स ऑफ, डोंट फॉलो टाइमपास मॉडेल्स. हय, फॉलो सक्सेस स्टोरी. आणि म्हाका तेन्ना कळ्ळें की देर इज नथींग डिफायन्ड की वॉट इज वर्किंग, वॉट इज नॉट वर्किंग. इफ समथींग इज वर्किंग लेट्स फॉलो दॅट. तो प्रिंसिपलूच ना. म्हापशान एक केलें जाल्यार पणजे वेगळे करतले, पणजे करता जाल्यार मडगांव वेगळे करता. देर इज अ मिक्स ऑफ टॅक्नॉलॉजीज एंड एवरीथींग. आयज इंदोर मॉडेल कोण फॉलो करूंक सोदता, आयज कोण कोणाक सुरत मॉडेलाची याद जाता. सो हांवें म्हटलें की बट इवन ते सुद्दां करतले जाल्यार बेसिक्स हॅज टू बी स्टँडर्ड. आमी SOPs म्हणटात, ते SOPs जो पर्यंत आमच्या कडेन ना तो पर्यंत कांयच जावं शकना. सो तेन्ना म्हाका एक कॉन्सेप्ट कळ्ळो की इफ गव्हर्मेंट हू इज द ओनर ऑफ वेस्ट इज सो मच कन्फ्युज्ड, वेन आय से गव्हर्मेंट इट इज द डिपार्टमेंट ऑर द इंजिनियर्स. तेतून एक प्रॉब्लम तरी आसा की सदांच तोच इंजिनियर त्या जाग्यार उरना. जो पर्यंत ताका तो सब्जेक्ट कळटा पळय तो पर्यंत ताची ट्रान्सफर जाल्ली आसता. सो दॅट वॉज ऑल्सो वन थिंग. सो इट्स देर कूड बी एन इंडिपेंडंट बॉडी की कोणूय यो मागीर थंय. एटलीस्ट ही टेल्स वॉट इज द बेस्ट प्रॅक्टीस गोईंग ऑन, वॉट इज गुड when you generate 1 ton, what is good when you generate 5 ton, what is good when you generate 25 ton. गोंयान मॅक्सिमम 50-60 टन बीन अशें जनरेट जाता फ्रॉम पर सिटी ऑर मॅक्सिमम. एक म्हाका एक कुतूहल म्हणून विचारता, इंजिनियरींग कितें बॅकग्रावंड आशिल्लो? मेकॅनिकल. हो, पळयात मेकॅनिकल बॅकग्रावंडाचो भुरगो आणि मुख्य म्हणजे गौरवाच्या आई आणि वडील दोगूय जाण शिक्षकी पेशांतले कुटुंब. म्हणजे ट्रेडिशनल दर म्हयन्याक पगार मेळटा, पगारांतल्यान आमी हप्ते फारीक करतले, घर चलयतले, वाणयाची बिलां दितले, लायट बिलां दितले, तातूंतल्यान थोडे सेवींग करतले. अशा कुटुंबांत व्हडली भयण धाकटो भाव गौरव, अशा कुटुंबांतल्यान भुरगो नोकरीच्या फाटल्यान न धांवता धंद्यान वता, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटकूच सरकारा बरोबर काम करता आणि मागीर धंदो कितें ताचे भितरले सगळे गूण
तो हेरता. ओदळ हांवें तुमकां प्रश्न केलो, गोंयकारां पैकी तुमी कितले भुरगे अशे करपाक तयार आसतले धंदो सोडून काम करपाक आनी काम सोडून परत धंद्यान येवपाक. गौरवान संदी सोदल्यो आनी गौरव जेन्ना कचऱ्याचें वेवस्थापन करता किंवा कोयराचो धंदो करता, नेमकें तूं कितें करता गौरव? सो जेन्ना कळ्ळें की आतां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हय, की कोणाकूच खबर ना कितें करपाक जाय, दॅट इज वॉट आय फावंड एज अ सोल्युशन. मागीर कितें सोल्युशन तुजें आशिल्लें? लायक फॉर एग्जाम्पल आतां सपोज 100 किलो वेस्ट जनरेट जाता, हय, 100 किलोन 50 किलो वेट, 50 किलो ड्राय, ड्राय. जाल्यार वेट वेस्ट 50 किलो कमी पयशान नाल्यार बेस्ट पद्दतीन. म्हणजे तुम्ही सदांच कमी पयशे म्हणू शकना. हय. थोड्यांक तरी म्हणटा की म्हाका वास नाका काय नाका, म्हाका सामकें क्लीन जाय, हय. आय एम रेडी टू स्पेंड. हय, सो वॉट आर दोज मॉडल्स? हां, लायक फॉर एग्जाम्पल सरळ भाशेन म्हटलेले, सपोज आमी एक ब्रँड केन्नाय म्हणटात, आयज इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणटा तेन्ना तुमच्या तकलेन समते LG, वर्लपूल सगळीं नांवां येतात. बरोबर. तुम्ही खंयचोय फील्ड घ्या, खंयचें नांव घेतलें, हॉलिडेजलो म्हटलें तुमचे कडेन खुबशे ब्रँड्स नांव येतले, मेक माय ट्रीप येतले, खुबशे नांवां येतली. बट वेस्ट मॅनेजमेंटान जेन्ना म्हटलें न्हू की हू वील गायड मी एंड टेल मी वॉट इज द रायट प्रोडक्ट, एकूय नांव ना कांयच म्हजे कडेन. ना. बरोबर. सो आय थॉट वाय कांट आय क्रिएट दॅट ब्रँड. a brand into waste management, वाह. which is like which will tell you की ह्या रुमाक म्हाका 3 टन इसी जाय. तशेंच हांव जेन्ना 100 घरां रावता, हय. म्हणजे हांव 100 किलो ते 150 किलो जर जनरेट, विच इज अ स्टँडर्ड, बरोबर. इट विल नॉट चेंज. जाल्यार म्हाका कितल्या आयटमा पैकी हांव चूज करूं शकता. दीज आर द 4 आयटम. डोंट ट्राय एंड गुगल और वॉट एवर, दीज आर द 4 आयटम्स. चूज बिटवीन द 4. द चिपस्ट इज नॅचरल प्रोसेस ऑल्सो, बट तुका कोण तरी सिवील, आय विल गिव यू दॅट. तूं म्हाका धंदो दिवं नाका. बरोबर. बट तेका जे लागपाक पर मंथ तुका जो एक आमी म्हणटात की तरी सामग्री लागतली, म्हणजे कल्चर लागता और कितें लागता म्हणजे खाद बेगीन जावपा खातीर, तेच तूं म्हाजे कडसून घे, बाकी तूं नॅचरली कर. शाबास. मागीर थोडे लोक म्हणटात की ना म्हाका एक बरी मशीन जाय दिसपाक सुद्दां, सो दॅट वास येवंक जायना, ते घाण येवंक, लिचर्ड उदक येवंक येवंक जायना. जायना, मागीर ते हुनीर येवंक जायना. सो वी मेड दोज मशीन्स ऑल्सो. शाबास. सो ऑल दॅट कायंड ऑफ वरायटीज. आज तुम्ही एक्झॅक्टली करता कितें? सो तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करता मशीन्स? या, सो वी स्टार्टेड विथ ट्रेडिंग. हां. आनी कोण मॅन्युफॅक्चर हाडप आणि हांगा हाडप, विकप. बट आमी मातशें डिझायन चेंज करप वॉट एवर, आनी आमी ते पयलीं विकताले. हय. टुडे वी हॅव engineers from Goa who have not left Goa working with us into design. They have built machines from scratch, अच्छा. reformed the machine so that lichard जायना काय जायना, and we are manufacturing these machines in Goa. वाह वाह. These machines, biogas plants which generate biogas for cooking. We are further getting into bio CNG in Goa. So technology सदांच गोंयान भायरसून येताली. We are doing that in Goa. We are also building our own STP plants, म्हणजे sewage treatment plants, local भुरगे. सो हे भुरगे जे आनी खंय तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपाक पुण्या वयताले आनी खंय वयताले, सेम बॉयज आर एक्चुअली वर्किंग. म्हाका हाजेरूच तुका एक विचारूंक जाय, म्हणजे पळया तुमी इंजिनियर जावन जेन्ना तुमी आयले आनी मागीर बारीक सारीक धंदे केले, धंदे करतकूच मागीर तुमी म्हाका सांगली जशी ही स्टोरी की तुमी गव्हर्मेंटाच्या हातून ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां मेळ्ळी. आई बाबान त्या वेळार कितें सांगलें? अरे बरो धंदो चलता, 1 कोटी रुपया धंदो केलो तुवें गेल्या वर्सा, आनी आतां तूं हें सगळें सोडून सरकारा भितर खंय तूं वता कामाक पडता? म्हाका एक असले जेन्ना फर्स्ट टायम बिझनेस सुरू केलो, एकदम फर्स्ट टायम, हय, तेन्ना फक्त एक क्वेश्चन विचारलो की जातलें मरे तुज्या कडेन? हां, कित्याक भयणूय जॉब, आमी सगळे जॉब, बरोबर. आनी बिझनेस सुरू करतलो जाल्यार एक भांडवल लागता. सो हांवें मम्मीक फक्त एकूच, लायक माय मॉम वॉज लायक लिडींग हें कशें डिसिजन मेकींग, तिका इतलेंच कन्विन्स केलें की म्हाका एक तूं सांग तुजो वॉट इज युअर बजेट फॉर मी टू. तिणी म्हटलें की म्हाजो बजेट इज नथींग, आय वील ओनली गिव सेक्युरिटी. लोन काडून तूं जाय जाल्यार शाबास शाबास. पयशे हातान दिवचे ना वाह वाह वाह. आपूण ते मागीर गेले जाल्यार उपकार जाता, पण तुका जर हांवें दिलें तूं केन्ना म्हाका फेडचो ना. बरोबर. बँके कडसून घेतलो तुका फेडपाक शिकतलो. लोन म्हणून घे, माझ्या उदार म्हणून घे, हांव बँकेक दिता डिपॉझिट, पण तूं लोन काड तुज्या नांवार, आय विल बी युअर सिक्युरिटी रावता तुका, आनी तूं ते हे घे. दॅट वॉज माय फर्स्ट. आनी तेतून सुद्दां एक कंडिशन घातलें की कॅन यू अर्न 35,000 मिनिमम, यू नो, विथ वॉट एवर रिसोर्स तुज्या कडेन आसा, नॉलेज आसा. घर चलोवपाक खर्च जाय ते तरी तूं सोडोवपाक शकतलो. इतलेंच म्हाका पयलीं दाखय, मागीर तुका हे फाल्यां मुख्य तुजें हे वाक्य म्हाका खूब भावलें. आनी हांव पळोवपी दर्शकांक ज्यो आवय पळयतात किंवा जी भुरगीं पळयतात, कितल्या आवयची तयारी आसा आपल्या भुरग्यांक विचारपाची तुवें अमूक अमूक जोडपाकूच जाय कारण हो इतलो खर्च तुका काडपाक जाय म्हणून.
दुसरें जर तुका धंदो करूंक जाय जाल्यार जाचे कडेन पयसो आसा चल तूं सुरू कर आमी तुज्या फाटल्यान आसा अशें म्हणटा पण पळय आमी तुज्या बरोबर आसा पण तुका एक आधार म्हणून तुका मुख्य तुजें काम करपाक आमी नाय म्हाका दिसता स्वावलंबन आनी स्वयंपूर्णतेची सुरवात भुरग्याची एक घरांतल्यान जाता आवय बापाय कडल्यान जाता आज मुद्दाम जेन्ना तूं घरा वतलो तेन्ना तुज्या आवयक हे सगळ्यो भावना म्हजी भावना आणि ही आमच्या गोमंतक टीव्हीची भावना ह्यो सगळ्यो दर्शकांच्यो भावना तुमच्या ताज्या घरापर्यंत पावूं कारण प्रत्येक घरान जर अशी आवय आसत आणि असे वडील जर आसत चल तूं कर फुडें सर आणि तूं जेन्ना कोयरांतल्यान धंदो करता आमी कोयर म्हणटकूच आमच्या तकलेन स्क्रॅपवालो जो बाटलीवाला पेपरवाला रद्दीवाला अशें येता किंवा म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर जे झाडू ताका तुवें आज एक नवो आयाम नवें रेपुटेशन नवें प्रेस्टीज नवो ब्रँड तयार करून दिलो आणि गोंयचो ब्रँड गोंयांत तयार जावपी प्रोडक्ट्स गोंयांत का रावपी भुरगो गोंयकार म्हापशेकार भुरगो ह्या धंद्यान वचून आज ताणें आपलें नांव एस्टाब्लीश करता केदें व्हडलें नांव आज तुवें गोंयाक हाडून दिलें म्हणजे हाचे बद्दल खरंच तुका अभिमान आमी बाळगुपाशें अशें ही तुजी स्टोरी आसा आज तुज्या बरोबर कितले लोक काम करता सुरवात केली तेन्ना 2 हांव आनी म्हाजे सुरवात केल्ले तेन्ना 2 आयज आमी 200 पलीकडे हय स्टाफ सुरवात केल्ली 2 लोकां बरोबर आज 200 पलीकडलो स्टाफ आणि गोंयान आणि गोंया भायर खंय काम करतात सुरवात गोंयांतसून केला हय आता अहमदाबाद आमचे ऑफिस सुरू जाला आमचे एक ऑफिस बेळगाव म्हणजे हुबळी बेळगाव कोल्हापूर रिजन शाबास असं केला सो तिका आमी टायर 2 टायप सिटीज म्हणतात बरोबर आणि मुंबई व्हेरी सून आणि एक आम्ही पावल उखलला ते म्हणजे आम्ही एक नवी कंपनी इस्टॅब्लिश केला अंडर द सेम कंपनी विच इज कॉल्ड रेक्लोवो इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड जेन्ना हांव आतां प्रत्येक धंदो जेन्ना करता तुका एक तरी ना तरी प्रॉब्लम दिसता म्हाका हे दिसलें की न्हू की हांवें जर आयज 40 सायट्स तयार केला जाल्यार 40 सायटीचेर म्हाका वयपाक पडटा हांगासर रावन हाव कॅन आय गिव इन्स्ट्रक्शन एंड आय वील नो की म्हाजी मशीन सगळ्यान बरी चलोवंक शकता अशें कशें जावंक शकता AI बी आय एम नॉट अ एक्सपर्ट इन टेक्नॉलॉजी हांवें मागीर थंय तरी परत केलें की म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी परत मेळ्ळी थ्रू GM आय एम टेलिंग यू वाय बिकॉज गव्हर्मेंटाचे खुबशे अशे इनिशिएटिव्स आसतना आमकां दिसता की वाय इज इट रिक्वायर्ड बरोबर कित्याक म्हणून ते आनी हॅकथॉन्स आनी हे ते कॉलेजीन करूंक जाय देर वॉज GM आनी हॅकथॉन म्हाका एक कॉल येयलो वूड यू लायक टू बी अ मेंटर फॉर सम पीपल काय म्हणून तेंचो इंट्रस्ट वेस्ट आसा हांवें म्हटलें ऑफकोर्स IIT चेन्नईचे 2 भुरगे हांवें म्हटलें एलमेंट तेंच्या ऑब्वियसली तकलेन अशें भलतोच एक विचार आसलो अशें करया तशें म्हटलें की लेट्स बी प्रॅक्टिकल आय एम फ्रॉम दीस फील्ड आय एम युअर मेंटर हांव सांगता तूं कर तूं डिलिव्हर कर हांवें तांकां एक कॉन्सेप्ट सांगलो फॉर द हॅकथॉन दे डिलिवर्ड दे वन द फर्स्ट प्रायज शाबास ऑन द सेम बेसीस दे वेंट समवेअर एल्स दे वन अगेन देर आनी मागीर तेंचो म्हाका फोन येयलो सर आय थिंक मातशें तरी हांगासर जुळटा कळ्ळें न्हू आनी म्हाकाय आसलें फाटसून पण तांकां इतलें एक्सप्रेस करूंक ना की म्हाकाय टॅकान येवंक जाय म्हाका AI हितून येवंक जाय म्हाका सिस्टम्स हाडूंक जाय सस्टेनेबिलिटी जर करतलो जाल्यार AI इज रिक्वायर्ड टुडे सर म्हटलें वाय डोंट यू कम टू गोवा बिकॉज हांव तुमकां थंय येवन फायदो ना यू कम एंड सी वॉट आय हॅव क्रिएटेड हियर बरोबर यू आर स्टुडंट्स यू हॅव जस्ट पास्ड आउट कम एंड सी वॉट टायप ऑफ वर्क आय डू सो ते जेन्ना गोंयांत येयले तेन्ना फर्स्ट थिंग तेंच्यांनी म्हटलें आनी तांकां हांवें तांकां पयलीं एक्चुली म्हटलें आर यू रेडी टू कम एंड स्टे हियर एंड आय टोल्ड देम माय स्टोरी यू नो दॅट वॉट आय हॅड डन I may not be able to pay you. Though I want to start this. बरोबर तुम्ही 2 कोटीचे सोडून तुम्ही 10,000 हांव तुमकां बिझनेस पार्टनर्स करता आय डोंट वॉन्ट यू एज एम्प्लॉई बिकॉज आय वॉन्ट यू ऑल टू ऑल्सो बिकम एंटरप्रेनर्स आनी मग परत एक खुबशे आसता न्हू की स्टेक तांकां कमी दिवप आनी म्हटलें नो 50-50 वा वा बिकॉज यू शूड फील लायक ओनर मोर स्कीन इन द गेम कळ्ळें तांकां जर म्हटलें न्हू म्हाजो धंदो 4-5 वर्साचो म्हाजो टर्न ओवर कोट्यांनी तुमी कांयच करना तुमी स्टुडंट तूं 10% दवर तुवें तांकां तुज्या धंद्यान घेतलो काय नवी बिझनेस नवीन बिझनेस सुरू केलो तांकां म्हटलें तुमी एक तुमची कंपनी फॉर्म कर माझी कंपनी ऑलरेडी आसा न्यू कंपनी दोनूय मेळून जॉईन करया त्या कंपनीक आतां जस्ट 6 म्हयने जाले आसतले वी पिच टू EU इंडियाचो एक कोलॅबरेशन आसता फॉर समुद्रान जितकोय कचरो वयता पळय तो कसो अवॉयड जावचो म्हणून खुबशा रिसर्च इन्स्टिट्यूट्सान कडसून ते प्रोग्राम घेतात आनी तांकां फंडींग करतात वी वर द ओनली प्रायवेट लिमिटेड कंपनी टू अप्रोच फॉर दॅट प्रोग्राम अँड वी आर द ओनली प्रायवेट लिमिटेड कंपनी इन एंटायर इंडिया टू गेट अ 4 crore ग्रांट पळया सुंदर स्टोरी सांगली म्हणजे एक जर आत्मविश्वास जर आसत जाल्यार शुन्यातल्यान जग निर्माण करपाक शकता
आणि नॉर्मली आपण कोयरातल्यान भांगर करप, यहाँ से कचरा डालो यहाँ से सोना निकालो, हे प्रत्यक्षान जर हे सगळे फकाणां म्हणून ते बरें आशिल्लें, पण प्रत्यक्षान जर पळोवपाक जाय जाल्यार गौरव पोकळेक तुम्ही सगळ्या दर्शकांनी आज पळोवचो. म्हापशेकार, नीज म्हापशेकार, म्हापशांत रावून धंदो करता, गोंयांत रावून धंदो करता आणि गोंयांत रावून धंदो करून 200 लोकांक आपल्या बरोबर कामाक घेवन नवे धंदे एस्टाब्लीश करपाक, नव्या एज्युकेटेड भुरग्यांक भितर हाडपाक काम करता. नेक्स्ट प्लान कितें गौरव बाब? जे पयलीं एकूच फक्त एक सांगूंक सोदता, नेक्स्ट प्लॅन विल कम लेटर. हय. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, गोंयांत जेन्ना आमी यूथ, आनी बिकॉज दीस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू यूथ, खुबशे यूथ गेट्स डिमोटिवेटेड हय. बिकॉज नॉयज चड आसा. द मिनीट यू क्लायंब, तुमचो मातसो आवाज जाता पळय, देर अ लॉट ऑफ नॉयज. एंड स्पेशली म्हाज्या सारक्या बिझनसांनी वेर यू वर्क विथ द गव्हर्मेंट, everything looks like scam, everything looks like he is a favorite. बरोबर. No one sees, you know, ताच्या फाटल्यान काम कितलें 7 वर्सां हो कन्सल्टंट आसलो, जेन्ना तेणी 1 रुपया, तेन्ना कोणूय येवंक ना बरोबर. नांव पिड्ड्यार करपाक. बरोबर. 10,000 घेता न्हू, कितें नांव पिड्ड्यार करपाक. Correct. बट ज्या दिसा तुजो करोडाचो turnover धंदो वाडटा, जाता. यू नो, एव्हरी वन्स आय इज लायक, यू नो, एका मातसो तुकाच कित्याक मेळटा. डिसरप्ट करपाचो, यू नो, तरी वेगळेच चलता. आनी आय वॉन्ट टू टेल द यूथ हियर हय. इज never go behind the noise, because you never started because of the noise. शाबास, शाबास, Simple. शाबास. Simple. If your work is, your intent is good, your work is good, and you know that, you know, every time when I come home and कोण तरी म्हाका म्हज्या कामा बद्दल बरें म्हणटा पळय, हय. आय कीप दॅट इन मायंड. बट कोण वायट जर अनवळखी म्हणत. म्हणटा, अनवळखी हांव म्हणटा, तूं येवन म्हाका पयलीं विचार, म्हाका समजय, हय. आय विल टेल यू. बट कोणाचें इंटेंशन जेन्ना वायट आसता आनी तो जेन्ना तुज्या बद्दल कितेंय उलयता, कितेंय करता आनी वॉन्ट्स टू डिमोटिवेट यू, I don't let it affect, and I want every you to understand that, because these noise were not the reason why you started it. So keep them apart. So I've seen it very close, म्हणजे खूपच जवळसून पयला हांवें. हय, कारण जेन्ना तूं सरकारा बरोबर काम करता तेन्ना तुका सगळ्यो गजाली आयकच्यो पडटा आनी तूं भितरल्यान गेला. बरे आनी वायट अनुभव तुवें घेतल्या, पण ते वायट अनुभव जरी बाजूक जरी काडत जाल्यार आज गौरव पोकळेन आपलें नांव सबंद देशभर कमयलां फक्त कोयराच्या जिवाचेर. आपल्या आयुश्याचो कोयर करप किंवा कोयरा भाशेन वागोवप, कोयरा भाशेन आपणाक केलो अशें म्हणप खूब सोंपें, पूण तातूंतल्यान नवी प्रेरणा घेवन लोकांक अशें म्हणटात की इवन वेन पीपल थ्रो ब्रिक बॅट्स एट यू, मेक अ वॉल आउट ऑफ इट, कन्सिडर एज अ बुके. आणि तातूंतल्यान तशी प्रेरणा नव्या भुरग्यांनी तशी तुज्या कडल्यान घेवची, सकारात्मक दृश्टीन आयुश्या कडेन कशें पळोवपाचें. आणि मेन इम्पॉर्टंट गजाल इज एव्हरी स्कीम ऑफ गव्हर्मेंट इट मायट बी पॉसिबल. अशें म्हणना की 100% इम्प्लिमेंट सारकी जाता, बट तुका ती यू नो भूक आसूंक जाय, ती अंडरस्टँड करून घेवपाची. लायक प्रत्येक कॉलेजीन आतां रिसंटली डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन कन्वर्स वॉट एवर तो एक इव्हेंट करता. म्हाकाय आफयतात खुबशे हितून. म्हाका तेन्ना एक गजाल कळटा की नो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय? बिकॉज स्टुडंट शूड नॉट फील अ रिलेशन ऑफ अ teacher, professor and a student. He should have a mentor, he should have inspiration from someone, and त्या रूमान even if I inspire one person over there, it's an achievement. सुंदर सुंदर. तरणाट्यांक एक लास्ट सेंटेन्स जर तुवें सांगूंक जाय जाल्यार कितें सांगतलो, आनी मागीर तुजे फुडले प्लान सांग दुसऱ्या मिनटां भितर. ओके. तरणाट्यांक सांगूंक जाय एकूच की फॉलो पॅशन, डोंट फॉलो यू नो पे, डोंट फॉलो पॅकेज. ओके, दॅट्स द P you have to follow, not package. सेकंड, शिकोंक मेळटा जाल्यार परत पॅकेज पळोवं नाका. शाबास. शीक, आनी मिनिमम जर जॉब घेतलो न्हू जाल्यार कमीत कमी 1 ते 2 वर्सां थंयच राव. नो वॉट यू लायक. टेल युअर बॉस इफ यू लायक सम अदर डिविजन एंड दीस डिविजन डजंट सूट यू. बी ऑनस्ट, सांग तेका नो बॉस हॅज एनी प्रॉब्लम, दे वूड लायक टू शिफ्ट यू बिकॉज ही वॉन्ट्स मोर टू रिसीव फ्रॉम यू. नो बॉस वॉन्ट्स लेस, की तूं हांगाच राव आनी कमी म्हाका आउटपुट दी. इफ यू आर ओपन, इफ यू टेक चार्ज ऑफ युअर लायफ, यू हॅव टू टेक चार्ज ऑफ युअर लायफ फॉर दॅट. यू नो की म्हाका म्हज्या लायफानसून तरी करूंक जाय. बिकॉज आमी जे 8 वरां काम करता, 9 वरां काम करता, एक्चुअली गिव्स अस अ लायफ ऑफ द बॅलन्स आवर्स ऑफ लायफ. ब्युटिफूल. फ्युचर प्लॅन? Future plan, IMBI is already gearing up into India's largest waste management company. शाबास. Getting into all cities. आमी मॅन्युफॅक्चरिंगान सुद्दां हांगासर घुसता.
फ्रॉम गोवा, राईट फ्रॉम कंपोस्टिंग मशीन्स, बायोगॅस प्लांट्स, वेगळ्यो टेक्नॉलॉजीज इंटू लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग, इम्प्लिमेंटेशन, ऑपरेशन मेंटेनन्स. लायक सिंपल एज यू बाय अ आयफोन तुमकां इज इंट्रस्ट फ्री लोन मेळटा. आय वॉन्ट टू मेक वेस्ट मॅनेजमेंट आयफोनाकून इम्पॉर्टंट आयज इंडियाक जर गरज आसा जाल्यार वेस्ट जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट प्रत्येकाच्या घरान, प्रत्येकाच्या सोसायटीन, इंडस्ट्रीन आसूंक जाय. सो वी वॉन्ट टू मेक इट अफोर्डेबल वेस्ट मॅनेजमेंट फॉर एवरी वन. वी वॉन्ट टू मेक शुअर AI कम्स इन, की प्रत्येक जण आपलें काम करता काय तो वचून शेतान खंय तरी उडयता नाल्यार नदीन उडयता. दीस शूड बी ट्रॅक्ड बाय AI अँड द फ्युचर ऑफ टेक्नॉलॉजी दॅट वी वॉन्ट टू ब्रिंग. सुंदर. आज आम्ही सुसंवाद साधलो गौरव बाब पोकळे कडेन, जाणें एस्टाब्लीश केल्या गोंयांत म्हापशा रावून भितर एक कंपनी आनी 15 ते 20 वर्साच्या धाकट्या कारकिर्दी भितर गोंयांतली, इंडियांतली, गोंयांतलीच न्हय तर भारतांतली नंबर 1 वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी करपाचो ताचो हावेस, ताची इच्छा शक्त जर पळयत आनी समाजा बरोबर काम करतना वायट बरें आयकतना वायट ते काडून दवरून बऱ्याचो ध्यास घेवपी जर मनीस जर पळयलो जाल्यार खरेंच आमी आज म्हणूंक शकता की ह्या मनशान, गौरव सारक्या मनशान, ताच्या आवय वडिलांनी भितर ताच्या तकलेंत घातिल्ले बीज, दिल्ले बरे संस्कार आनी घरान ताच्या कुटुंबान किंवा पोकळे घराण्यान दिल्ले ताचे बऱ्या संस्काराच्या जिवाचेर ताणें आपल्या जिवनाचें भांगर केलें. अशेंच भांगर तुमच्या जिवनाचें तुमी सगळ्यांनी करचें हो एकच हावेस दवरतात. म्हणूनच आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. युवकांचो रोल मॉडेल, युवकांची केस आनी गौरव बाब सारक्या मनशाची एक केस स्टडी लोकां फुड्यान दवरपाची. तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत. आज आशिल्लो बाब गौरव बाब पोकळे बरोबर. पळयत रावात गोमंतक TV.